मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मने। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आताची प्रास्ताविक भाषणेंतू कोडलमणी महाविष्णू देवस्थानाक तशीच गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाक कशी एक अविनाभाव संबंध आसा हे आताची प्रास्ताविक विशयांतू तुमगेलेद्राक अवगत करेल्ले आसा। आयच्या दिवसाक विष्णुले वार बुधवार एक्चुअली आमी कालच्या दिवसाक येवचे आशिल्ले मंगळवार तुलेन बुधवार पर्यंत कार्यक्रम आशिल्ले खंयची एक कारणा निमित्तान आतां बुधवार तुलेन बुधवार पर्यंत म्हळ्यार तागेल्या वाराक आरंभ जावन तागेल्या वाराक अंत्य जावं तसले एक दिवसाक 7 दिवसाचे वास्तव्य हांगा घडिल्लें आसा। व्हड कार्यक्रम हांगा दवरून घेतिले अतिविष्णू महायाग इत्यादी कार्यक्रम दवरून घेतिले कारणांतरान कडेरी ते मुखारसून करचे म्हणून एक निश्चय जाले किंतु आमगेले वास्तव मात्र मुखार गेले ना ते आतां निश्चय जाले कित्याक म्हळ्यार धांवन घेवन आयला न्ही अतिविष्णू अशी जाले कसन करचे तशेंच आमी कसन विंगड पळयता म्हळें कडेन नाका वास्तव मात्र स्वाम्यान चेंज करनाशी उरका आनी वास्तव्य स्वाम्यान ते दिल्ली तशी दवरका म्हणून तांणी विनंती केला जेन्ना आनी कोडलमणी देवाल विशय आशिल्ला जेन्ना आमी चड आनी हें करचें घेतिल्लें ना आमगेल्या कोडलमणी महाविष्णू देवस्थानांत 7 दिवस वास्तव जाल्यार आमकां वैकेची खुशी आसा कित्याक म्हळ्यार सानपणां आमी हांगाची मस्तींतल्यान आमी हांगा भोविल्लो आसाची हांगा वातावरणांत आमी मस्तींतले हांगा हें केल्लो आसा सो संचार केल्लो आसा सो त्या निमित्तान तेची देवा पांयमुळान तूं आमगेले रामदेव वीर विठ्ठलाल वैकेची हांगा संदर्भ प्राप्त जाता जनांक ही विष्णूक आनी रामदेव वीर विठ्ठलाक सेव करता अवकाश मेळताना ते वंचित करचे नाका म्हणले उद्देशान आमी ते अवकाश करून दिले किंतु आनी कसन काम केलें की म्हळ्यार मुखार आनी परत अतिविष्णू आनी वापस येवका पळय सो उपाय नाशीची 2 पंथा वास्तव करता जाल्यार देवान करूसून घेतले लागी आता 3 पंथ 4 पंथ लागी आमी येवचे पळय हाजे पयले एकदा आमी पर्तगाळींतल्यान रथोत्सवाक आयले तदनंतर आनी आतां हे पोरू वर्सा रथोत्सवाक आमी हाका आयले आतां आनी वापस आतां हांगा आयिल्ले आसाची सो लागी 3-4 पंथ हांगा येवचे तसो अवकाश मेळ्ळे। आतांची सांगिल्ले प्रमाणे पोरू वर्स आमी रथोत्सवा हांगा आशिल्ले की तूं मुखावेल वर्स रथोत्सवाक आमी पोरू वर्स सांगले की रथोत्सवात 2 कडेन क्लॅश जाता एक गंगोळ्ळी आनी एक कोडलमणे थंय वैके फाल्गुन शुद्ध सप्तमी आनी हांगा वैके फाल्गुन शुद्ध सप्तमी एक सायड गुरुल गांव आनी एक सायड आमकां संबंध पाविल्लो सो मस्तींतले कठिनाई जाता किंतु अंदू वर्स गंगोळी वैकेच आमी रथोत्सवाक नाची आनी अंदू वर्स हांगा वैके कोडलमणे वैकेच आमी रथोत्सवा नाची आमी अंदू वर्स सागरांतू तांगेले वज्र महोत्सवाचे आरंभ करचे कितेरी आमी सागरांत आमगेले मुक्काम उरता त्या निमित्तानची अंदू वर्स आमी मुक्काम कित्याक हांगा अवकाश कोण दिले म्हणलें एक कारण सांगता की अंदू वर्स रथोत्सवाक आमकां येवचेक जायना गंगोळी वैके येवचेक जायना म्हळ्यार कितें गंगोळी वैकेच आमी मुक्काम दिले आनी कोडलमणेक वैकेच आतां आमी मुक्काम दिता आसाची की फाल्यां रथोत्सवाक स्वाम्यान आयिल्ले ना म्हळ्यार बेजार नाका स्वामी हाजे पयलीं येवन गेले न्ही म्हणून एक संतोश उरो म्हळ्यार कितें री आमी आतां मुक्काम अनुग्रह केल्लो आसा
आता त्यांनी सांगले की भांगरा किरीट करताना कितलेक दर्शनाची वैक्याची तुम्ही वाक्य सांगले, कशी एक देव उलयता, कशी एक एक वाक्य देव करूसून दिता म्हणून तुम्ही एक भावनेन तुम्ही सांगितलं असा. ताजी निदर्शना ह्याची भांगरा किरीट आनी आयले पनवेलाक तेन्ना श्रावण मासाचे अधिक मास आशिल्ले आनी भौसः श्रावणांत अधिक येवचे मस्त येता याना म्हणना, बट जास्तीन जास्त ज्येष्ठ मास, आषाढ मास, चैत्र वैक्याची मस्त विरळ, श्रावण वैके मस्त विरळ. सो असले संदर्भारी हे पंत श्रावण मासांतूची अधिक मास आयिल्ले. पहिले श्रावण मासांतू मस्तीतले धार्मिक कार्यक्रमांनी उरता, वरमहालक्ष्मी व्रत, नागपंचमी, सो मस्तीतले कार्यक्रम उरता श्रावण मासांत. तंतूच हे अधिक मास आयले. 15 दिवस जावन गेले. सो आनी 15 दिवस जावन घेवन आयले नंतर आनी अशी दर्शनारी अशी एक अभिप्राय आयिल्लो आसा. सन्निधाना लेगिना, मुनी लेगिना, स्वामीला एक वचून घेवन विनंती करून घेवन स्वामीला मार्गदर्शनारी तुम्ही मुखार शिका म्हणून घेवन थंय उठोवची विशय जाले. आनी आयले कडेन आमी पयलीं सांगलें तुम्ही आत्तां चाल कराची म्हण, आनी 15 दिवस आत्तां चाल करा म्हणून सांगलें. कारण कशें म्हळ्यार पयले अधिक मास आशिल्ले आनी अधिक मासान तूं दान करका म्हणून सांगलें. असले पुण्यकर्म इत्यादीक व्रत, दान इत्यादी करता, अपूपदान करताची, पुस्तक दान करताची, दीपदान करताची. तुम्ही भांगरा दानाची म्हणून तुम्ही एक हे करा आनी 15 दिवसांत तुजी कितले जाता तितलो संग्रह करा म्हणून आमी तांकां सांगलें. देवान एक विशय सांगिल्ले, जाल तितले आतां करून घेया. कडेरांनी भांगराचे मोल वाडटा म्हणून. तेन्ना भांगरा मोल 5,500 अशें कशें ना, 6,000 रुपये ग्रामा लागीं आशिल्ले. आज ही 1 ग्रामा मोल 8,000 पर्यंत पाविल्लो आसा. खाली 1 ते 1.5 वर्सां भितरी कितलो वाडल्या म्हणून घेवन तुमी पळोवचें आडना. आनी हे वाक्य तेन्ना दर्शनार सांगिल्लें की मुखार आनी भांगर वाडटाले, आतां करून घेयाची म्हणून घे. सो तेन्नाची सांगिल्ले तेन्ना भांगर तुमी घेतले 50 लाख की हाजी कस की भांगर तेन्ना तुमी हांगा घेतले. 50 न्ही, ताजेकिंत थोडे 20 की 30 लाखाचे भांगर दर्शनार सांगले म्हळ्यार कितें तरी घेतले. तेन्ना ते मोल चड आशिल्लें. तेन्ना तांणी कसन घेता आशिल्लें, हायेस्ट पिकाचेर तांणी घेतिल्ले. 5,000 की हाजी लागीं लागीं घेतले. तेन्ना हायेस्ट पिकार आसतना हांणी भांगर घेतले. किंतु आज पळयतना ते भांगर कोण घेता, तोची हुशार म्हणून घेता आसा. सो तेन्ना देवान आदेश करना जाल्यार हांणी भांगर घेनाशिल्लें. तेन्ना देवान आदेश करून घेवन भांगर खरेदी करा रे म्हणून सांगिल्ले निमित्तान हांणी 700 की 800 ग्राम भांगर तेन्ना घेतले, खरेदी केले. म्हळ्यार तेन्ना देवान सांगलें कडे चड जाता रे, आतां घेयाची म्हणलें एक उतराक आजी भांगर घेवन आजी त्याची भांगरारी आजी किरीट देवाक समर्पण जाल्लो आसा. सो अशी दर्शनारी सांगिल्लें तसलें वाक्य महाविष्णू देवान कशी एक सत्य कोरगेन दिल म्हळ कितेरी तुमके कमी हे उदाहरण सांगले. आनी आजी भांगरा किरीट जावन देव ते भांगरा किरीटान तूं शोभायमान जावन घेवन सर्व लोकांक दर्शन दिता आसा. आमगेले जिवनांत तूं खाली एक संबंध देवाला एक दवरून घेतल्यार पुरो, खाली संबंध असल्यार पुरो, बाकी कसने करका म्हूण ना. तागेले देवाला एक संबंध आसा म्हणले एक उतरानच पळय आमगेलें उठूक कार्य जावन घेवन वता. लौकिकान तूं तुमकां सुलभ रितीर सांगता म्हळ्यार आमी केलो पंत कसं उरता की म्हळ्यार एक व्यक्तीले कसने गोतना. आमी जर त्या व्यक्ती बद्दल कळताना अरे मारे तो मिनिस्टरालो संबंध आशिल्लो व्यक्ती म्हणून सांगले कुडेन तुमगेलें उत्तर चेंज जावन वता. तो कोणाल संबंध आसा मरे ताका मिनिस्टरालांनी संबंध आसा मरेया, ताका हागेलांनी संबंध आसा मरेया. संबंध आसा म्हूण कुडेन आसा पळय हांगा उत्तर चेंज जाता, ताका आपोवचे भाशा चेंज जाता. यावाक बंदरी म्हणून चाल जाता तुमगेले. तो कोण रे म्हणून पयलीं चाल जाता आशिल्लें. आतां तागेले संबंध आसा म्हूण कुडेन यावाक बंदरी, याक बंदरी, हेक बंदरी उठू चाल जाता. सो तशी एक संबंध आसा म्हणून कळ्ळें कुडेन आसा पळया तेन्ना मनुशाले अनेक मनुष्य तुमकां त्रास दिवचे घेना. तशीची आम कुटूची कोडलो म्हणी महाविष्णू देवाला एक संबंध असल्यार पुरो खंयचेही आजूबाजू लोक आमकां त्रास दिवचे आमकां येना.
तेतून जाल तितले देवा लेगी संबंध दवरचेक प्रयत्न करायचे. एक पण तशी जाले एक गरीब व्यक्ती ताण कसं केलं की म्हळ्यार तागेले धुवे लग्ना कितीर मुक्काविल आलोचन करून घेऊन ताणें वाड्डी कितीरी भांगरा व्यार करता आशिल्ले तसले मनशा लेगी ताणें वाड्डीक पयशे दवरले. तो व्हड सेठ आशिल्लो, श्रीमंत आशिल्लो आनी मुक्काविले जिवनाक तागेले धुवेक बरें भांगर ना बरे कडेन एक सोयरीक आनी कोरून घेवन दिवका म्हळ्यार कितें थोडे 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 जोड घेवन ताणें संग्रह केले तसले पयशे ते शेटालेक दिले, ते श्रीमंतालेक दिले. मुक्काविले एक 5 वर्सां की 10 वर्सान धुवेक लग्न करताना ते पयशे घेतल्यार जाल्ले म्हणून हाणें दवरले. पेपर आनी कसले ना, बरोवन दिल्ले, कितले दिल्ले, कशी दिल्ले, एक विश्वासारी ताणें दिले ते. अनेक वर्ष जाले नंतर योग्य समय आयले नंतर बरे घराण्याचे चेल्लो प्राप्त जालो. आतां धुवे लग्न करका म्हळ्यार कितें री आतां ताणें सेठाले कसन ते अडव दवरिले, पयशे दवरिले वाड्डी कितें ते पयशे हाडचे कितें री ते श्रीमंतालेक वता, तो शेटालेक वता आनी शेटा सांगता की अशी म्हगेले धुवे लग्न आतां आयले, भांगर आनी खरीद करका. अनेक वर्सां पयले तुगेले हांव पयशांनी दवरिले वाड्डी कितें ते उड्डू वाडी हे समेत मागेले मूलधन कसन आसा उट्टू म्हाका वापस कर, हांव भांगर आनी खरेदी करता म्हणून ताणें सांगलें. तेन्ना श्रीमंत व्यक्तीन सांगलें तूं केन्ना म्हाका पयशे दिले, तूं पयशे दिले म्हाका कांय गोतना, खंय दिले, खंय पुस्तकारी कसने म्हाका गोतना मरेया, केन्ना तूं पयशे दिले म्हणून न्हू अशी उलोवचेक आरंभ केले, विरुद्ध उलोवचेक आरंभ केले. आतां ते मनशाक मस्त धस्क जाले, अरे मरेया इतले वर्साचे पयशे उठोच हांव हाक्क दिले, वाड्डी कितें दवरले, मागीर धुवे लग्न आयले, भांगर आनी खरीद करका, धुवेक बरें लग्न करून घेवन हांव पेटोवन दिवका. आतां हो पळयले री वाडी ना, मूलधन ना, काही ना म्हळ्यार मस्त ताका बेजार दिसले. आनी आतां कशी करते, तो श्रीमंत व्यक्ती तागेले कशी हांव लढाई करचेक जाता, कसं करचेक जाता. हो पळयले मस्त गरीब, हाका तर काही उलोवचेक जायना, कोणा लेगीत उलोवचेक वयकेची तागेले धैर्य ना. सो अंतीम ताण कसं केलें की म्हळ्यार रायालेक गेलो. रायालेक वचून गेलो अशी ते श्रीमंत व्यक्तीन अनेक वर्सां पयले मागचे हांवें पयशे दवरिले वाड्डी कितें आतां मागेले धुवे लग्न आयले, ते पयशे हाडचे गेलतना तो सेठ म्हणटा आसा तूं केन्ना पयशे दिले, कसन दिल्ले, म्हाका कसने ल्याक कसने ना हांगा अशें आनी म्हणत आसा. आतां हांव कसं करचें म्हणून न्हू रायान विचारलें. रायान एक उपाय सांगले, पळय फायच्या दिवसाक तागेले आंगडी तुले ना, तागेले आंगडी येद्रा तुले ना, मागेल रथ मुखार सुनगेन वता म्हळ्यार एक प्रोसेशन म्हणटा म्हळ्यार एक शोभा यात्रा तागेले आंगडी येद्रा तुल्यान हांव फाल्यां वता. हांव तागेले आंगडी तुल्यान पास जावन घेवन वताना तूं मागेर लागीं येवका, तुवें थंय राबका, त्या आंगडी लागीं तूं राबका, हांव त्या आंगडी तुल्यान वताना हांव तुका आपयता, इतलें केल्यार पुरो, बाकी कसन जाता तूं कडेन मुखार पळोवंक घे म्हणून सांगता. दुसरे दिवस रथाले म्हळ्यार रायाल रथ तागेले आंगडींतल्यान भायर सरत आसा आनी हो गरीब व्यक्ती श्रीमंताले वचून वापस तेची मागेले धुवे लग्न जाले, पयशे दी रे सायबा म्हणून न्हू हो थंय चालू करत आसा. अशी आसतना ते रायाल रथ अशी पास जायत आसा. सेठ धांवन घेवन आयलो, सेठ धांवन घेवन आयलो म्हळ्यार राय न्ही वे, रायाक गौरव करका म्हळ्यार कितें री सेठ भायर येवन घेवन ताका बरे रितीरी रायाक गौरव केले आनी इत्यादी केले. तेन्ना ते रायान कसन केलें की म्हळ्यार अरे हो तुगेले केन्ना आयले रे, हो मागीर मस्त परमा आप्त म्हणून घेवन सांगून यो मागीर रथार बस रे म्हणून घेवन ताका सांगून ते गरीब व्यक्तीक आपल्याला रथार बसकारशिले आनी बसकारसून ते रथ मुखार सुचक चाल जाले. मुखार सुचक चाल जालतना आतां हाका भंय सूर जाले. हे व्यक्तीन म्हाका दिलेले पयशे विशय उठून राय सांगलें म्हळ्यार राय म्हाका हांगा तुलें भायर घालतालो. आतां हे व्यक्तीन मागील विशय खंयचेही रायाक सांगना अशी उरका म्हणून घेवन ताका भंय सूर जाले. खंय तरी हे व्यक्तीन मागील कंप्लेंट रायाक सांगलें म्हळ्यार मागील आंगडी हांव श्रीमंत आशिल्लो गरीब जाता म्हणून घेवन भिवन ताण कडेन थोडे वेळ जाले नंतर
ताका रायान थोडे वेळ जाले नंतर ताका थंय देंविसले आतां वच आतां तो उठू वापस करता म्हूण न्हू रायाक कळ्ळें आनी तो मनीस थंय गेलतना अरे हांगा यो म्हूण ताका आपुसून गे न्हू ते तूं सांगले नंतर हांवें मस्त पळयलें मस्त पयले अंगडीन वयके पळयलें थंय म्हाका एक पुस्तक मेळ्ळें तातूंत हें एक लेख बरयलें म्हाका मेळ्ळें तूं पयशे दिल्ले इतले वाडी जाल्ले इतले पयशे दिल्ले उठूची म्हाका लेख मेळ्ळें आनी हे तुगेले पयशे घे आनी तुगेले वाडी घे म्हूण सांगून गे न्हू ताणें उठू पयशे ताका वापस केले ते न्हयशीची तुगेले धुवे लग्न न्ही रे तुगेले धुव म्हळ्यार मागेल धुवेल सरकेची तेतून आनी कसकी एक म्हूण घेवन आनी थोडे पयशे दिवन गे न्हू ताका पेटोवन घेवन दिले हें कित्याक जालें की म्हळ्यार त्या रायाक कसन दिसलें की म्हळ्यार हे व्यक्तीक आनी रायाक कसकी एक संबंध आसा ताका संबंध आशिल्ले निमित्तान हे व्यक्तीन जर रायाक कसने तरी एक विशय सांगलो म्हळ्यार मागेल नांव वायट जाता म्हळ्यार कितें ताणें कसन केलें आनी वापस ते पयशे दिनाशिल्ले विशय आसा पळय चड करनाशिची उठू पयशे ताका वापस केले खाली कितें की म्हळ्यार रायान ताका सांगलें म्हाका आनी तुका एक संबंध आसा म्हणून ताका दाखोवन दी तितलें दाखयल्यार पुरो तो श्रीमंत तागेल्या लायनाक येता म्हणून सांगलें तेतून आमी तुमकां सांगलें एक संबंध त्या महाविष्णूक आनी आमकां आसा म्हणून एक लोकांक कळ्ळें म्हळ्यार आसा पळय खंयच्यो व्यक्ती वयकेची आमगेले खबरीक येना कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा आमी हांगेले खबरी गेले म्हळ्यार दर्शनार मागीर उठू पोल भायर येता म्हणून न्हू ताका गोत आसा तेतून तो मनुश्य आसा पळया तुमगेले खबरीक येना देखून एक संबंध आमी महाविष्णू लेक दवरून घेतले री ताका गोत आसा थंय कसने तरी हें केलें म्हळ्यार आमकां वापस उलटा जाता विना आमकां कसने खंयचे रितीरी बरकत जायना म्हणलें हांगा जनांक गोत आसा सो त्या निमित्तान आमी सांगलें की जालें तितलें महाविष्णू देवा लेगीत तुमी संबंध दवरका त्या न्हयशीच आमगेले मध्वाचार्यान वैकेची तांणी कृष्णामृत महारणवांतू मंगलाचरणेंतू सांगिल्लें आसा अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं हि समां रक्षतु केशवः म्हणून सांगिल्लें आसा हे सविशयो अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः हे सविशय जर आमी देवाल बदल करत असल्यार समां रक्षतु केशवः तोची महाविष्णू आमगेले रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा हे सविशय कशें म्हळ्यार अर्चन करचें अर्चितः संस्मृतः वेळोवेळी त्या देवाले नामस्मरण करत उरचें अर्चन तरी करका संस्मरण करका खाली स्मरण केलें ना संस्मृतः म्हणून बरे रितीरी देवाले संस्मरण करका म्हणून सांग ध्यातः केन्ना तरी तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार तागेले बद्दल थोडेची ध्यान की तागेले जप की इत्यादीक करका म्हणून सांगिल्लें आसा ध्यातः कीर्तितः देवाल बद्दल कसने तरी तुमकां विशय गोत आसा बा कसने एक महिम गोत आसा ते तुमी 4 लोकांक कीर्तन करका 4 लोकांक सांगका म्हणून सांगिल्लें खाली गोत आसा म्हणून मनांत दवरगेन अर्थ ना तागेले गुणगान करका म्हणून वैकेची सांगिल्लें आसा ध्यातः कीर्तितः कथितः कसने तरी संदर्भ आयलतना 4 लोकांक कथा श्रवण करका म्हणून वैकेची सांगिल्लें आसा श्रुतः एक सायड 4 लोकांक सांगका एक सायड कसन गोतना देवाल महिम कसन गोतना ते दुसऱ्या कडच्यान आयकून घेवका एक सायड आयकून घेवका एक सायड तुमी दुसऱ्यांक सांगका अशी कोण करता ताका देव रक्षण करता समां रक्षतु केशवः म्हणून तसल व्यक्तीक हांव रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या निमित्तान जालें तितलें अर्चन करचें की संस्मरण करचें की ध्यान करचें की कीर्तन करचें की कथा श्रवण करचें की ना श्रवण करून घेवचें कथा श्रवण करका आनी दुसऱ्यांक कथ सांगका दोनी करका कथा वाचन करका कथा श्रवण करका खाली गोत आसा म्हणून तुमगेले मनान दवरल्यार काही अर्थ ना अशी कोण करता ताका देव रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा तुमी वैकेची देवान तुमकां त्या रितीचें ज्ञान तुमकां दिल्लें आसा केन्ना केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा हे सची काम करची तशी तुमी प्रयत्न करा लास्ट कसने जाल्यार वैकेची रक्षण करतालो तो देवूची कितले पळया आमगेलें हें एक शरीर चलचें कसन जावका आमकां खाण जावका उद्दा जावका भय बट ताजे किंता चड आवश्यकता कसन आसा प्रती क्षणाक एक श्वास जावका आमकां एक दिवस जेवण ना
आम्ही सहन करून घेवेत. एक दिवस उद्दाना आम्ही कशी तरी तोडसून घेवेत. एक दिवस की 2 दिवस की 5 दिवस तरी आम्ही तोडसून घेवेत. खाणं नाशी कसने नाशी कशी तरी कोरून घेणो आम्ही हे करेत. किंतु 1 सेकंड ना 1 निमिष श्वास ना गेले रे तुमक जीवन करचे जत्वे खंचे रीतीर वैकेची जीवन करचे जायना. तर श्वास दिलेल कोण आहे जर तुम्ही प्रश्न घालून घ्या. जे आम्ही श्वास घेतासाठी शरीर चलचे कितीरी ते दिलेल कोण आहे देवान. जर 1 निमिष श्वास ना गेले री कसन करचे जाता तुम्ही आलोचन करा. आत्ताची तुमगेले जरा सिंपल जाऊन घेणू आमगेल शरीर चलचे श्वास जाऊ का हे आम्ही ओपून घेतच. कोणकी एकलं मरण जाला बा आत्ताच ऑन स्पॉट मरण जाले ताका हाण घेऊन तुम्ही वेंटिलेटरार घाल्ले वैके ताण श्वास घेवचे जत्वे श्वास जाऊ का शिल्ली ऑक्सिजन जाऊ का निवे ऑक्सिजन दिवे ताका वेंटिलेटरार होरून घेणू ताका नितकार सुन घेणू ताका ऑक्सिजन पाईप उठू दिवे. कितले ऑक्सिजन दिल्यार वैकेची तो व्यक्ती आणि वापस जागृत अवस्थेत याना. कित्याक याना कित्याक की म्हळ्यार सूक्ष्म प्राण कसन आसा ते हारून गेले. जर ते सूक्ष्म प्राण गेलवे तुम्ही कडे वेंटिलेटरातून कितले ऑक्सिजन दिल्यार वैकेची कसने केल्यार वैकेची तो मनुष्याने वापस जागृत अवस्थेत याना. सो खंचे रितीर गेल्यार जे तागेले एक अंश प्राण आमगेल शरिरांत आसा जो पर्यंत तो आसा तो पर्यंत आमी श्वास घेतात. जो पर्यंत तागेले प्राण ना आमी लेक्चर ना हे शरिराक कसने मोल ना. हे पळया शरीर कितला मी व्यवहार करताना पळया इतला मी मोग करून घेताची. शरीराक वस्त्र घालून घेताची आभूषण घालून घेताची वॉच घालून घेताची बायल तांगेले इतले तांगेले श्रृंगार करून घेताची उठू करून घेताची. केन्ना तो चमकून घेवन वता आसा ताका आमी नांवां नापेताची. अरे हांग्यो रे तागेल नांव हागेल नांव वेंकटेशा हांग्यो रे केशवा हांग्यो रे गोविंदा हांग्यो रे अशी म्हणून घेवन आपेताची. फाल्यां तोची व्यक्ती मरण जाल्यार गोविंदा हांग्यो रे म्हणून तुमी आपेतावे. तुम्ही कसं म्हणून संबोधन करताची विंगड शब्दानं तुम्ही संबोधन करताची. तागेल नांव या ना पळया केन्ना तो चमकून आसा 5 निमिष पयलीं ताका गोविंद म्हणून घेवन आपेल तुम्ही. तागेल मरण जालें म्हळ्यार कुडें ना तुम्ही कसं म्हणटाचे विंगड शब्दानं तुम्ही हे करता. गोविंदा म्हणून घेवन तुम्ही सांगतावे ना तुम्ही विंगड शब्दानं तुम्ही हे ते संबोधन करता. म्हळ्यार शरिराक जो पर्यंत प्राण आसा तो पर्यंत मात्र किंमत. जर आमगेल प्राण पक्षी गेलवे तुमगेल नांवान वैके तो संबोधन करना तुमकां. तुम्ही पळया केन्नाय पळया तुम्ही विंगड नमुने शब्द आहे का हे चौकार नाका म्हळ्यार कितें आमी ते सांगतानाची तेन्ना तुमकां कळटा की आमगेल्या शरिराचेर आमी इतलो मोग करून घेवन हे करून घेवन लास्ट पळय मरणा नंतर कसने किंमत ना. त्या निमित्तान जो पर्यंत देवान आमकां श्वास दिले जो पर्यंत हे शरिरांत प्राण आसा तो पर्यंत मात्र हे शरिराक गौरव तदनंतर कसनेय ना. आणि ते गौरव दिलेलं कोण की म्हळ्यार तेची देवान त्यातकून ताक केन्नाही विसर नाशी तागेले केन्नाही अनुदिन प्रति क्षणाक तागेले स्मरण करका म्हणून सांगले. प्रति क्षणाक आमी कशी करता आसाची प्रति क्षणांनी आमगेले खाली 3 पंत मात्र सकाळी स्नान जाले नंतर 1 पंता सांजेर 1 पंता दनपारचो त्यात विषय ना. खाली आता मध्यान पूजा खंय तरी बटमाम असल्यार मात्र जाता. बाकी ग्रहस्थाक सकाळी आनी सांजेर की रात्री इतलेच तदनंतर आनी ना. किंतु शास्त्र सांगता कसं म्हळ्यार प्रति क्षण क्षण आमी देवाले नामस्मरण करका म्हणून सांगलें. किंतु तितलो आमकां अवकाश ना जाल्यार वैकेची केन्ना केन्ना आमकां फुरसत मेळटा तेन्ना देवाले नामस्मरण करता तशी जावका. आनी विशेष जावं नामस्मरण जावका म्हळ्यार कितें तरी हांगाची वैकेची आमी हांगा जपकेंद्र आमी हांगा अवकाश करून घेवन दिल्लो आसा. आनी हांगा जपकेंद्रांतू बहुसंख्येन राम नाम जप हांगा घडत आसा. आनी मुखावेल दिवसांतू तुमी सर्व लोकांक वैकेची परतगाळींतू जावत आसले आमगेल कार्यक्रमांतू हेची चौकारी सर्व लोकांक आमी आमंत्रण दिता आसाची. मुखाविले घडचत आसले महोत्सवांतू सर्व कोडलमणे बळकूर चिकी आनी लागीं गांवचे सर्व लोकांना
आमगेले परतगाळीन जावं तसले 11 दिवसां महोत्सवांतू जास्तीन जास्त दिवस परतगाळींतू उरून न्हू आमगेले त्या हवन कार्यक्रमांत वैकेची तुम्ही सहभाग जावन घेवन आमकां सहकार दिवका जप करतान वैके सहकार दिले यज्ञ मंटपांतू यज्ञ जातान वैकेची तुम्ही सहकार दिवका म्हणून हे संदर्भारी हेची चौकारी महाविष्णूले येद्राकची आमी तुम सर्व लोकांक आमी आमंत्रण दिता आसाची आणि सर्व लोकांनी हे स्वीकार न्हू त्या कार्यक्रमांत तुम्ही सहभाग जावचे तशी आयच्या दिवसाक स्वाम्याल हांगा आगमन जाता आशिल्ल्या निमित्तान हृतपूर्वक जावन तुम्ही सर्व लोकांना मठा गौरवा प्रमाणे स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची हांगा कोडलमनी येवचेक एक योग्य मार्ग नाशिल्ले सो आतांचे हांगाचे शासक BJP हांगा आमगेले भटकलचे शासक तांणी एक हांगा एक रस्तो करून घेवन दिल्लो आसा आमी भटकळ कार्यक्रमांतू हरशीची तांणी गुरुಗಳ मार्गदर्शन इद्रे ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೇಷೇಶಿ ಉಟ್ಟು सांगताणे कडेर आमी तांतू थोडे खेळ्ळे गुरुಗಳ मार्गदर्शन म्हणत आशिल्लो कडेर आमी तशी सांगताना आमी खंय वता आसाची गुरुಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ दर्शन ಆಗ್ತಾ ಇದೆ म्हणून आमी ताका तशी आमी शब्द हे केले गुरु मार्गदर्शन आमी गुरुಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ म्हणून आमी ताका सांगले ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ कोडलमनी ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ म्हणून अशी एक थंय एक फातोर मारले फातराक आंबो हांगा पडिल्लो आसा भटकळांत ताणें 10 दिवसां भितरी थंय एक कॉन्क्रिटाचे रस्ते ताणें करून घेवन दिले तेन्नाची ते एक सभा कार्यक्रम आशिल्ले कसले तरी एक सांग कांबळ कितें री तेन्ना आमी हे एक विशय सांगले तेन्नाचे आमी कोडलमने देवस्थानाचे वैकेची ताणें तेन्ना डांबरीकरण जालें नाशिल्लें किंतु तेन्ना JCBनी हाण घेवन माती रस्ते कसकी एक करून घेवन दिल्ले सो त्या उदकास करून घेवन आमी ताका आमी त्या विशय सांगिल्ले किंतु आतां पळयल्यार हांगा डांबरीकरणच जालें आनी ताणेची मोक्ता सांगले स्वाम्यान येताची स्वाम्याल हस्तेन उद्घाटन करूसुनची स्वाम्या आपूण व्हरका म्हळ्यार इतले भावना ताणें दाखयले तेतून आमी सांगले एक संबंध दवरून घेतल्यार पुरो बाकी उठू काम जायत वता सो स्वाम्यात कोडलमने येताची अशी आनी उठू कळू कोडेना हांगाय जाव काम म्हळें तेतून एक संबंध दवरून घेतल्यार पुरो देव उठूची बाकी कार्यक्रम करूसून घेता पुनः तुम्ही सर्व लोकांना स्वाम्याक स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग वेवसायांतू तुम्ही राबता आसले घरांतू तशी विशेष जावन आमी कोडलमनी महाविष्णू देवस्थानाचे प्राकारांतू वैदिक वर्ग तांगेल जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु।